Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. मंगळारा दीस फाल्यां 18 तारखेक 12 वरांचेर आमी उरलेले 4 दिसांचो स्लॉट ओपन करतात and then the vaccination will continue from 19th to 22nd. बुधवारच्यान शेनवार पर्यंत वॅक्सिनेशन 4 दीस कंटिन्यू जातलें. जर डोसीस उरले by the coming Saturday, then we may extend it for another 2 days. आता मेरेन राज्यात 4,30,000 वयर वाशिनांचे डोस दिल्यात. आज तागायत आमी 4,30,152 डोसीस वापरले आणि हातूंतले 2,39,922 लोकांनी फक्त एकूच डोस घेतला. 95,115 लोक फुल्ली वॅक्सिनेटेड आसात. म्हणजे हेनी फर्स्टूय डोस घेतला आणि सेकंडूय डोस घेतला. 18 ते 44 पिरायेचे 8,500 लोकांनी डोस घेतला. तातूंतले सुमार 2,500 मणिपाल हॉस्पिटलांत जाल्यार 6,000 वयर गोंय सरकारान दिल्यात. आमचे कडेन 2 दिसांची फिगर्स आसात आणि इन द गव्हर्मेंट हेल्थ सेंटर्स ह्या 2 दिसान आमी 6,306 लोकांक वॅक्सिनेट केले फॉर 18 to 44. आणि त्या भायर आमच्या स्टेटीन मणिपाल हॉस्पिटलान आपणें वॅक्सीन हाडला विच इज कोवॅक्सीन आणि तेणी बी 2,215 लोकांक वॅक्सिनेट केल्लें आसा. सो ओवरऑल फर्स्ट डोस जो आसा तो साधारण 8,500 लोकांक सुमार पडलेलो आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी.